बार्देस तालुक्यातल्या लोकांनी फाटले 7 दीस उदकाविणे काढल्या उपरांत निमणे आमठाणे धरणाची दारां बुधवारा उक्ती केली। धरणाची दारां उक्ती केल्ल्यान बार्देसाच्या लोकांनी 7 दिसां उपरांत सुटकेचो श्वास सोडलो। आमठाणे धरणाची दारां उक्ती करपाक कळाव केल्ल्या उदका स्त्रोत खात्याच्या अभियंत्याचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली। तिळारीचो कनाल फुटिल्ल्यान तशेंच उदका स्त्रोत खात्याच्या बेभरवशी कारभाराक लागून बार्देस तालुक्यातल्या लोकांक उदकाचो उणाव निर्माण जाल्लो। मंगळारा लेगीत बार्देसांतल्या चडशा वाठारांत उदकच पावूंक नसलें, ताका लागून लोकांचे उदकाविणे बरेच हाल जाले। दुसरे वटेन आमठाणे धरणांतल्यान जावपी उदकाची पुरवण बंद आशिल्ल्यान बार्देसांतल्या लोकांक एक सप्तकभर उदक मेळूना। पुराय बार्देसांत फाटले 7 दीस उदकाची शॉर्टेज जाल्ली, हांवूय दिलगिरी व्यक्त करता। कारण जी उदकाची दिलगिरी जाल्ली पळय न्ही, आमच्या तिलारीच्या कालव्याक भगदाड पडले आनी उदक हांगासर येना जालें। तेजी खरें म्हणजे अल्टरनेटीव अरेंजमेंट आमी आमठाण्या धरणांतल्यान केल्ली, पण आमठाण्या धरणाची गेट खरें फाटल्या 5 ते 6 दीस ते आमच्या इंजिनियरांक उडोवंक ना, म्हणून थोडीशी उदकाची दुरवस्था जाली। एक्चुअली आमी पॅरलल दोन्ही हे करून दवरलेले आनी ताकाच लागून आतां ऑलमोस्ट जे आमी पुराय आमचो हे जो आहा पळय कॅनल हे जवळपास 300 कोटी रुपया मोडून तो कॅनल पुराय बांदता। महाराष्ट्रांतलोय कॅनल बांदपाक 148 कोटी आमी थंय डेपोजीट करता। बट मेन प्रॉब्लेम जो जालो आमठाण्याची गेट ओपन जावना, तेजी हांवें इन्क्वायरी करपाक लायल्या कित्याक जावना ती, आनी कन्सर्न जे कोण आसा इंजिनियर जबाबदार म्हणजे 7 दीस जर एखादी गेट ओपन जायना आसत, हांव ती फक्त जायसर रावल्लो। आयज फातोडी 5 जाली आनी जाल्या उपरांत आज उदक जे आसा पळय न्ही तें सगळ्यांक सुटलां। सांजे पर्यंत म्हापशेच्या उदकाचो विशय सुट्टलो बार्देसांतल्यान, बट कन्सर्न इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आहा पळय न्ही तेजें स्ट्रिक्ट एक्शन जे आहा पळय न्ही घेतले। WRDचे कन्सर्न इंजिनियर जे हेका लागतात आमच्या आमठाणे धरणा खातीर तेजें स्ट्रिक्टली एक्शन घेतलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।